कला अकादमी मोडत आहा, कोसळत आहा आणि ते चालूच आहा. म्हटल्यार ताज महाल कंप्लीट जायना आणि ताज महालाक हांवें आयकलां ते भशेन जो ते कला राखण मांडन इश्यू केल्ले ताजे खातीर टास्क फोर्स केलो. टास्क फोर्सूय आज फाटीं फुडें करता, तांकांय क्लियर हें दिना कितें जालां तें. म्हणून म्हाका सारकें भितरले हातूंतल्यान कळटा की टास्क फोर्साचे एक मेंबरान सजेस्ट केला की तुमचे सगळे जे दिनानंद मंगेशकर कला मंदिर सगळे आसा भितर ते सगळे कांयच सारकें ना आनी 20 कोटी मोडचे पडटले. म्हणल्यार ताज महाल सेंच्युरी मारतात तो टास्क फोर्सान तो इंजिनियर अपॉइंट केलो, ताणें खंय सांगलां की आनी 20 कोटी रुपया मोडूंक जाय म्हणून. हाजो अर्थ ताज महाल सेंच्युरी मारतात. घरां कायदेशीर करपा विशीं सरकाराच्या नव्या परिपत्रकाचेर आमदार विजयाची खर टिका. काँग्रेसीन 2007 चालीक लायला तेंच परतें हाडलां. नव्या बाटलेंत पोरनो सोरो म्हूण आमदार विजयाचो आरोप. 1,25,000 घरां साल्वार जातली. आमी एक कितें नवें काडून सर्क्युलर काढला. सर्क्युलर काडून तो सर्क्युलर कितें तो हांव बरो पळयता. तो 2007 हांव जेन्ना काँग्रेसीनूय आहा आनी काँग्रेस पार्टीन तो सर्क्युलर काडलो तोच सर्क्युलराचें रिअफर्मेशन तें. फक्त हांगा डेप्युटी कलेक्टराक तांणी रायट दिलें की तूं प्लॅनाचेर सर्टिफाय कर की दीस इज एन हाऊस एक्झिस्टिंग बिफोर 72. सो हातून घरां साल्वार जातली म्हणटी कशी. त्यांना चड कंडिशन आशिल्लें म्हण सांगता तशें. कसले कंडिशन आरे. बेसिकली इट इज अ रिअफर्मेशन ऑफ अ सर्क्युलर इट इज ऑलरेडी एक्झिस्टिंग. मातशें चॅक करा. हे हांगा कॅटा करपाची संवय आहा, त्या फळां फोडपाची संवय आहा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.